मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी वरपेवरीत येवकार. आमच्या ह्या पालकाचेर एक भोवती कशी येता, थोडे फावटी सुक्ती येता काय दिसता. इतल्या पासतूच म्हणटा आयच्या ह्या कार्यावळीक आमच्या मदें एक माणकुलो कलाकार जो पालकाक वेंग मारून आसलो. कांय कारणाक लागून घडये नोकरे पासत ताका पयस वचूंक पडत, पूण तो तियात्र सोडचो ना, हातूंत इलोय तो पावना. ताका पळयल्या उपरांत तुमकांय घडये दूख जावं येता, पूण हें दूख न्हय, पोटा पासत आमी सगळें करचें पडटा. जायते सॅक्रिफायस केल्या उपरांतूच आमकां कितें तरी आमच्या पदराक मेवता. आयच्या ह्या कार्यावळीक आयचो मानेस्त प्रिंसिपल फर्नांडीस आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. देव बरें करूं तेवतान. प्रिंसिपल खरेंच थोडो तेंप आमी सांगातान थोडें काम केलें उपरांत मनीस एकामेकाक लागींच्यान ओळखूंक लागता. तर ह्या पालकाक तुवें सुरवातेक कशी वेंग मारली? सुरवातेक म्हणल्यार म्हजो डॅडी आनी मामी दोगांय तियात्रिस्ट. म्हजो डॅडी फिलीप देवल्ली आनी मामी सोकोरिना. सो म्हजो डॅडी एक 3 ओ किंग्स म्हणटा ते पंगडाचो हें आहलो, मेंबर आहलो. सो तो तियात्र बरोवपी, पालकार हाडपी, कांतारां घोडपी आनी मामी तशीच तियात्रान भुमिका करपी, कांतारां म्हणपी. सो हांव म्हणूंक शकता की तें म्हज्या रोगतानूच आसा. सो पयलोच पालकार हांव म्हज्या धाकटो आसतना डॅडीच्या विसीड व्हिडियो फिल्मान भितर चल्लो. तितून म्हणटा धाकटोच रोल एक्टींग केलें, धाकटें एक्टींग केल्लें. आनी डॅडीच्या एक कोंकणी नाटकुल्यान जें आमचे ओल्लीम देवळान जाल्लें, तातूंत हांवें एक ओपनींग म्हणलेलो आनी रोल केल्लो. सो ते परी हांव पयलो पालकार आयलो. पळय आतां हो तो पालकार आयल्या उपरांत सगळें रोगतांतूच आसा म्हटलें कांय ना, पूण खंय तरी एक ग्रीप घेवची पडटा. सुडसुडीत टायर आसलें काय ना, ती ग्रीप मेळना. अशी ग्रीप तुका खंय मेवली? डॅडीच्याच तियात्रान पयलो भितर सरलो. तातूंत हांव फकत 2 कांतरां म्हणटालो. डॅडीचो तियात्र संवसार भुरग्यांक जाय तसो. आनी ताचे फाटल्यान अनिल कुमाराच्या तियात्रान हांवें 2 कांतरां म्हणलीं, रविना सोंपलें वो सोंपयलें. सो म्हजो डॅडी आहलो त्या तियात्रान. सो त्या तियात्रान हांव एकूच सोलो म्हणटालो. सो ते परी हांव तियात्रान सारको भितर सरलो. म्हाका उगडास आसा तुका कांतारांचो जाय तो शॉक, म्हणटच आमच्या ऑडियन्सांक खंयचें एक कांतार एक वर्स कोरस. ओके. देवान रोसलेली दोरयेक रूच ना, दिसता मोय मोगान चोरलेली, राग येता तेन्ना सोगोडटा, अशी दिसतात मोगान भोंवलेली. देवाच्या सारक्या मनशाक रोचून सगल्या वयर पदवी दिलेली, आयज मनीस पोण उणें जावन दिसतात आपली पोळांची येलेली. रोयांनी रियाच्या लग्नीक एकवटाक देवान तांकां एक बाबा दिलो, दीस आनी रातांनी त्रास काडून पुताक शिकोवन इंजिनियर केलो,
आसले नासले सोगले स्पुताक कोरचून आपलो फुडार करूं कासार सालो बायलेन ताका आपले मुठेन दवरून माय पायचे कोश्ट विसरोन गेलो ओस्कोत माय पायच्या हाताक दवरून मोतलो बी पुत्तो विसरलो. प्रिन्सिपल, कांतार म्हणोंक जेन्ना संगीत वाजलें तेन्ना तुज्या काळजाक तुज्या जिवाक कितें भोगता? म्हणजे एक वेगळीच उमेद कशी भोगता. आतां जेन्ना कांतार आसता कांतारांतल्यान आमी एक मॅसेज दिता लोकांक. सो जें कितें हांव करूंक येता सदांच पयलीं हांव उमो घेता, स्टेजीचो उमो घेता आनी देवा लागीं मागता जें कितें हांव लोकांच्या फुड्यान दवरूंक सोदतां तें बरें जाल्यार पुरो म्हणून आनी आमी जें कितें मॅसेज दिवंक सोदता ती लोकां फुडें पावल्यार पुरो म्हणून. तर एक वेगळीच उमेद कशी भोगता. एक पाटी मातशें भिरांत आसता, चुकोत गाय सदांच जाता, म्हाका जाल्यार जाता सद्दां. तेका लागून हांव सद्दां देवा लागीं मागतां आनी उपरांत स्टेजीर वेता म्हजें कांतार करूं. हालींच्या तेंपाक ज्या तियात्रांनी तूं भितर सरला तुका एक वेगळीच नामना आनीक वेगळीच उर्बा कशी आयल्या आसतली. हय, कितल्याशा तियात्रांनी तुका बऱ्यो भुमिका करूंक योग मेवला. हय हय म्हाका म्हणल्यार आतां हांव जायते तियात्रान नाचलां. म्हजो गॉडफादर ताचो तियात्र काकलूत कोन्यांनी दाखय, तशेंच मिनीन मारियोच्या तियात्रानूय नाचलो हांव, कित्याक लोचता जो चिल्ड्रन्स तियात्र फेस्टिवलाक जाल्लो. आनी उपरांत हांव मिलाग्रिस्ता चांदोराच्या तियात्रान नाचलां, गो टू हेल. मागीर उपरांत सलाम तुमकां, तितूनय हांव 3 कांतारां म्हणटालो आनीक धाकटोसो रोल आहलो तो करतालो. आनी उपरांत सलाम तुमकां हितून म्हाका ताणें बरो रोल दिलो. आनी गो टू हेल तियात्र आमचो जायत लोकांनी मानून घेतलो. आनी ताचे उपरांत हांव पोतून मिनीन मारियोच्या तियात्रान नाचलो, मोगाचो गोंडेर. आनी उपरांत त्या तियात्रांतल्यान म्हाका मारियो मिनीसान चॉयस केलो. सो ताचे उपरांत हांव ताचो 100% तियात्र जो लोकांनी मानून घेतला त्या तियात्रान हांवें एक पीटी सराची भुमिका केल्ली. सो तो लोकांनी जायतो म्हाका वाखाणलो की म्हजो रोल बरो जालो म्हणून. आनी हांव लोकांचोय उपकारी म्हजो वावर वाखाणलेल्या पासून. आनी ताच्या उपरांत योदोन बाबा हांव तुज्याय तियात्रान नाचलां जो तियात्र अकॅडमी बी ग्रूप कॉम्पिटिशनाक जाल्लो. तो तितूनय तुवें म्हाका एक बरो रोल दिलो. जायतें शिकोवंकूय मेवलें तुज्या कडल्यान की कशें स्टेजीर उबो रावंक जाय, कसो लोकांक फेस करूंक जाय, खंयच्या डायलॉगार कितें खूंय पेस दिवन उलोवंक जाय तें जायतें शिकलो. हय. आनी ताचे उपरांत पोतून हांव मारियो मिनीसाच्या तियात्रान भुरगें तातूंतूय हांवें एक रोल केला. तातूंत नॅगेटिवूच रोल केला. हय. आनीक ताचोच तियात्र नाचता हांव आतां ह्या सिजनाक. आनी आतां हांवें मोदेंच एक सबस्टिट्यूट रोल केला सामेल कारवालो, नवो तियात्र दोगूय बदमास, त्या तियात्रान हांवें भुमिका केल्या. पाद्रीची रोल आसा तो. तुवें जायती वळेरी सांगली ते भाशेन जायते तियात्र न्हेसल्या उपरांत तूं म्हाका मेवला आनी तरी आसतना तूं म्हणटा की आपण जायतें कितें शिकलो. म्हणजे इतले तियात्र न्हेसला तेन्ना तुका फावो तें शिकप जावं जे भाशेन आसोंक जाय जावं जे भाशेन तुका तुज्या काळजा मनान घोटाय मेळोन पालकाची सेवा करूंक जाय हें तितलें मेळोंक नासलें. म्हाका मेवलेलें, बट तुवें म्हाका तें डिफरन्स दाखयलें की कॉम्पिटिशनाचो तियात्र हांव तुज्या कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रान नाचलोलो. सो तुवें तें म्हाका डिफरन्स दाखयलें की कॉम्पिटिशनाचो तियात्र म्हणल्यार कितें आनी आमचें कमर्शियल. सो तें डिफरन्स आहा तितून की कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रान जायतें आसता एक्शन, हिंगा तिंगा सारकें अमक्या स्पॉटार उबो रावचो पडटा, सारकें तें डायलॉग थिंगा रावन काबार करूंक जाय. सो तें जायतें तुवें म्हाका शिकयलें. पूण जें कितें तूं शिकला तातूंतल्यान काळजा मनान खुशाल जालो काय शिकोवंक जाय म्हूण शिकलो? ना, हांव जायतो काळजा मनांतल्यान खुशाल जालो कित्याक तुज्या तियात्रान जो रोल केल्लो तसलो रोल हांवें पयलो करूंक ना. हय. सो पयलो हांव नॅगेटीव जाता आनी मागीर उपरांत हांव रिपेंट जाता. सो तसलो रोल हांवें केन्नाच करूंक नासलो. सो दॅट वॉज माय फर्स्ट टायम आनी जायतो शिकलो. हय, खुशालकायेन शिकलो. पूण हाचो जें कितें तूं शिकला ताचो तुका पालकाचेर फुडाराक फायदो जावं येता?
हय म्हाका जायतो फायदो जावंक येता की खंय उबो रावन तें डायलॉग उलोवंक जाय, कितें ते डायलॉगार कितलें उमके उतराक पेज दिवंक जाय बा तें जायतें तुवें म्हाका शिकयलें. सो ताचो उपकार म्हाका फुडाराकूय जातलो. दुसऱ्या लक्षान जे दुसरे तियात्रिस्ट न्हेसतात तातूंतल्यान तुका देख घेवचे सारकें कितें मेवलां? दुसऱ्या तियात्रिस्टां कडच्यान आमकां जायतें शिकोवंक मेवता की जे परी आतां हांव म्हणटा आतां नवोच आयलां, सो जे कितें हांव पालकार पळयतां सो ताचे कडल्यान आतां एक एक्टर जो परी एक रोल कोत्ता, कोण जावं नॅगेटीव रोल कोत्ता, सॅड रोल कोत्ता, ताचे कडल्यान आमकां जायतें शिकोवंक मेवता की तो रोल ते कसो कोत्ता, एक सिंगर कसो गायता, कितें लायक मोदें मेलोडी कोत्ता, कसो डिफरंट चेंजीस कोत्ता, तेवूय आमकां शिकोवंक मेवता. आनीक तेवूय आमकां जायते सपोर्ट कोत्ता. आतां तशें ना की आतां नवो भुरगो आयला तो आनी कितें कोत्तलो ना, तसो ना. आतां सगळे सपोर्ट कोत्ता बरे भाशेन. नवे भुरगे पालकार येताना जायते सपोर्ट कोत्ता, बाबा हो रोल कसो जावंक जाय, तूं हिंगा रोंग म्हणटा तें सांगता. आयकोपाचें काम म्हण तूं आमचें. हय. आतां जीं कांतारां गायतात, कांतारांत जें संगीत तुका संगिताचें थोडें भोव गिन्यान आसा, कारण खंयचोय कांतोरिस्ट बेश्टोच कांतोरिस्ट जायना. आयज आमी पालकाचेर पळयलां जायते जाण मनीस आसात जांकां आजून पासून कांताराच्यो 2 वडी जावं खंयचेच कांत म्हणोंक येना, पूण ह्यो तुका संगिताचें गिन्यान, त्या भायर संगिताक कान आसूंक जाय. जे भाशेन तुज्या कानांत पडटा ते भाशेन तुवें ताचेर पावलां मारूंक जाय. तुवें पळयलां आसतलें जायते फावटी आमी म्हज्या तियात्रांत पासून हांव सोंपेपणीक दुसऱ्यांचीं कांतारां हांवें घालूंक नात, पूण तुवें पासून म्हटलें की आपूण एक कांतार म्हणटलो. कारण जी सिस्टम आमी कित्या पासत आपणायतात की तियात्र जो आसा प्रकार आनीक तियात्र जो पालक आमी उखलून तर दवरतलो जाल्यार ह्या पालकाचेर आमी बरें तें दिवपाचो प्रयत्न करूंक जाय. हाचेर जी मांडावळ आमी मांडून हाडली हातूंतल्यान तूं कितें तरी शिकला? हय, हांव जायतें शिकलां की तुजी ती स्क्रिप्ट आहली तितूंतल्यान एक बरी मॅसेज आहली, जें कितें आतांच्या समाजान घडटा तें तुवें लोकां फुडल्यान हाडलें. आतांचे भुरगे कितें कोत्ता, म्हणजे तांचे बरोबर जेन्ना माय पाय आसना तेन्ना तांचो शेवट कितें जाता, जेन्ना आमी प्रॅक्टिसांक येतात वो कितेंय काम शोवांक पावोंक जाय, अमके टायमार पावल्यार तें सगळें काम बरे भाशेन जाता. आतां समज प्रॅक्टीस एक 6 दवरली जाल्यार तुवें 7 येवंक पावना, तो टायम दिला तेन्ना तुवें येवंक जाय. सो तिवूय मांडावळ सगळी बरी आहली. म्हाका उगडास आसा कित्याक जेन्ना तुजे एक पेज भर डायलॉग पयलीं तुका कडेन कुस्तार पडटाले आसतले की दुसऱ्याच्या तियात्रांत हे भाशेन आसना, पूण एक पेज भर डायलॉग जो जेन्ना तूं लोकां मुखार डिलिव्हर कोत्तालो, लोकां मुखार तूं हाडटालो, तेन्ना ह्या एकाच डायलॉगांतल्यान तुका वेगवेगळीं रुपां जावं वेगवेगळे वॉयस मॉड्युलेशन जावं वेगवेगळे मूड दिवंक सोंपेपण मेवतालें. हय, पयलीं म्हणटो हांव म्हाका कितें दिसता तें बरी कोत्तालो, तें तुवेंय म्हाका सांगलेलें की तुका दिसता तें तशें तूं कर म्हणून. सो तर हांवें पयलें केलें ते भाशेन केलें. मागीर तुवेंय म्हाका सांगलें हुंयची लायनींग हूंय कितें तिंगा उमके उतराक पेज घालूंक जाय, सो हूंय सॅड जावंक जाय, थंयचो हूंय तुजो टोन वाडोवंक जाय. सो तेंवूय तुवें दाखयलें. आनीक हय, ना हांव प्रिंसिपल इतल्या पासून विचारूंक सोदतालो की आयज पालकाचेर जायते भुरगे न्हेसतात, जाणें ह्या सर्तीचो अनुभव घेवन तर मुखार वचत जाल्यार फुडाराक एक अखंड पालकाचो खांबो जावं येता. पालकाचेर
बरेपणान पालकाचेर काम करूं काम येता करूंक येता जाच्या उद्देशी तुकाय नामना मेवता हय. आनीक तूं ज्या मनशाच्या तियात्रान न्हेसता ताकाय नामना येता नामना येता. म्हणटच आमचे जे तरणाटे आसात तांच्या पासत एक कांतार ओके हांवें तियात्राचो कांताराचो एक वर्स आनी कोरस म्हणून दाखयता हें कांतार हांव मारियो मिनिसाच्या 100% तियात्रान म्हणटालो मोगे हूं तोर एक विचित्र माणे ताचो काडूंक जायना हाताव मोगाचें जिवीत आनी चाल्यार पेकतात केदे व्हडले हे गांव कुडीचे आशेन तोडी मोगान पडटा हो मोगाचो कोट्टो सोबाव सुख दूख पिडेन तोशेंच भलायकेन मोग शिकोयता करूंक पाटलाव जॅकलीन नांवाचे सोबीत चेडून एकटीच तूं एका गरीब कुटुंबान जल्मांतान तें बाबडें कुड्डें रोडो फोटोयले म्हणून नशिबान फुडार आपलो कितें जातलो कोटी चिंतना घोवताली मोहनान संवसाराची सुरोबाय पोवंक सोदतालें कितें निर्मिलेलें गाय देवान आनी प्रेमा तो अशें फुडले सायडीन तूं म्हजे बरोबर एंड यू डोंट नीड टू वरी सगळो एक्सपेन्स मोसो आनी बाय द वे तुमी इतलीं वर्सां गोंयांत आसून तुमकां गोंयचो अनुभव ना म्हटल्यार क्वायट अम्युजिंग बाबा थिंग सगळे मेळ जाऊ एक बरे चिंता लागले उलयता म्हाका तूं आनी म्हाका खंय सोडून येता असं नेत रे लोकडाची हांव वचना तुझ्या बरे पूण ते कित तरी हाडपाक उलयता पार्सल हाडून लाय बाबा थिंग सगळे मेळ जाल्या म्हाका कांकणा मेळटो रे कांकणा मेळटात पूण तूं तर कांकणा घालिना ती कांकणा कोणा माग दे रे येत्या भाय जुवाना घालपाक पाटा पडपा नंतर कितें कांकणा हेरान बाबा पूण तूं सांगतालो तें सारकें फाटल्या 2 वर्सां आदी तूं गोंयांत आयलो तेन्ना खूब मजा मारली तुका हांवें आख्खें गोंय भोंवडावन दाखयलां कोलवा बीच मिरामार बीच बागा बीच हेरान बाबा हे बागा बीचार तर तुवें चडूच मजा मारली चडूच मजा What an excitement it was! आनी जाबी तसलो अनुभव म्हाका आयजूय जाय आनी डोंट नीड टू वरी म्हाका मेवचें आसलें तें युकेचें लायसन्सूय मेवलें प्रिंसिपल जायते फावटी आमचे थोडे तियात्रिस्ट भाव म्हणूं येता की हे फकत तियात्र न्हेसोनच वयर सरल्यात थोडे फावटी थोडे जे आसात तांकां सुरवातीकूच बरोवंक येता ते कांतारां रोजतात जावं पार्टी बरयतात विनोद बरयतात आनी मुखार येतात अशें कितें तरी गूण तुका आयल्यात असले कांयच गूण म्हाका येवंक ना की हांव म्हणटा कांतारां बरयना पूण म्हजो डॅडी म्हाका सदांच म्हणटा की सदांच आपूण तुका कांतार बरोवन दितलो तुवेंनूय कितें शिकोवंक जाय म्हणून तर असले कांतार बरोवपाचें म्हण तूं प्रयत्न म्हाका येवंक ना बट हांव एक ट्राय करतलो बरोवपाक हांव हय ट्राय करतलो मुखार एक कांतार बरोवपाक इतल्या पासूनच विचारता की जायत्या जाणांची कांतारां तूं ऑडियन्सान बसून आयकता जावं तियात्र पळयता तर जें कंपोजींग आसा ह्या कंपोजिंगाचेर केन्ना तरी तुवें कॉन्सन्ट्रेट जावन म्हणजे ताचें कंपोजींग कशें आसा जावं तें कशे पद्दतीन ताणें बरयलां हाचेर केन्ना तरी विचार केला हय हांव जायते फावटी नोटीस करता की हांव आतां म्हजो फेवरेट सिंगर तुवें म्हणल्यार जुनियर एगन तसोच लॉरी ट्रावासो तांची कांतारां हांव आयकता कशे भाशेन ते स्टार्ट करतात मागीर एंडिंगाक जे बरें म्हणजे मोदें वर्स करूं ते स्टोरी एक्सप्लेन करतात मागीर एंडिंगाक तेजे बरी मॅसेज दितात तें हांवूय केन्ना तियात्र मारगांव जाल्यार पळयता तेन्ना हांव ध्यान दिवन आयकता कशें बरी तांचें कांतार आहा हय म्हाका उगडास आसा आनी हांव चुकचो ना तुजो डॅडी तुज्या परस पिरायेन ल्हान आसतना ताणें पेन हातान धरलेलें हय म्हजो डॅडी 14 वर्साचे पिरायेर सावन ताणें एक तियात्र शिकयल्लो गांवांतूच सो 14 वर्सांचे पिरायेर तो बरोवंक लागलेलो म्हणटच तुवें तोकस घेवपाची गरज आसा कारण आमी पालकाचेर नदर मारता आसतना कोण तरी एकलो 2 जाण कांतारां बरयतात आनीक सगळे येतात आनी तांची कांतारां घेतात आनी म्हणटात त्या परस स्वताक कांतारां कंपोज करून स्वताचें कितें तरी जावं
तुवें बरोवन दुसऱ्यांक दीत हय. जाल्यार जे भाशेन समाजांत आमी बदल घडोवन हाडूंक जाय तो आमी सोंपेपणान हाडून जाता. हांव तुका इतल्या पासून विचारतालो थोड्यो गजाली, कारण आमी तियात्रांत पळयता आसतना थोड्या डबल मिनींग जावं थोड्यो गजाली आसात त्यो तियात्रांत घालिनासतनाय तियात्र करूंक येतात. हय तें घालिनासतनाय आतां आदी म्हणटा आदी तियात्र काय बरें जातालें, काय पॉजिटीव उतरां नासलीं, सो ते पयलीं कांय नासलें. सो हांव म्हणटा तेन्ना जातालें जाल्यार आतां कित्याक जायना. कारण जायते फावटी न्हेसोपूय फावो ते भाशेन आसना. सारकें. आयचे जे तरणाटे आसात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? तरणाट्यांक हांव एकूच मॅसेज दिवंक सोदतां की तुमकां देवान दिल्लो जो टॅलंट आसा तो फकत भितरूच दवरूंक फावना, तो भायरूय काडूंक जाय आनी ताचो बरो वापर करूंक जाय. जर तर तुजे लागीं कातार करूंक वो जर तर एक्टिंगाचे गुण तुज्या भितर आसात जाल्यार ते भायर काडूंक जाय, लोकांच्या मुखार ते दाखोवंक जाय. फकत ते गेम्स आतां भुरगे घरा लागीं गेम्स फकत तेंच घेवन बसतात. आतां आमचे कोंकणी पालकार म्हणटा उणें जायत आसात. सो आतां नवे भुरग्यांनी पालकार येवची गरज आसा. तुका केन्ना तरी दिसलां की आमी फकत पालकार न्हेसले जावं कांतारां म्हटलीं म्हणून तियात्र जायना, ताका लायट इफेक्ट, बॅकग्रावंड म्युजीक हाचेरूय तरणाट्यांनी भर दिलीत जाल्यार पालक आनीक फुलचो ना? हय हांव म्हणना फकत एक्टींग आनी सिंगिंगांतूच म्हणून जायतें आसा. बँड आसा, जरी तुजे लागीं म्युजीक तुका लायक ऑर्गन वो ड्रम गिटार कितेंय वाजोवपाचो उमेद आसा जाल्यार तेवूय आमच्या तियात्रान यूज जाता. बँड सेटींग आसता, समज तुजें आर्ट ड्रॉइंग करपाक बरो आसा जाल्यार सेट डिजायन आसता, तशें लायट इफेक्ट्स, सावंड आतां तियात्रान सावंड पासून सेपरेट घालतात. सो सावंड इफेक्ट जायतें आसा उत्तलो जाल्यार. हय म्हणजे आमचो आयचो तरणाटो जो इंट्रस्टेड आहा, जाका उमेद आसा, ताणें ह्या पालकाचेर भितर सरोन ही जी पालकाची वेगवेगळी आंगां आसात हातून तर मिसळ जालो जाल्यार ताच्या फकत एक्टिंगूच ताका येना जावं कांतारूच म्हणूंक येना अशें म्हणून ह्या पासत आपण पालकार कित्याक वचो हें म्हणून आसतना तर ह्या दुसऱ्या आंगांनी तो मिसळ जालो जाल्यार ताका फुडार जायतो बरो आसा. म्युजिकान आतां आमचे काय बरें यंग भुरग्या पासून कितले म्युजिकान पोरजोळटात. हय सो फकत एक्टिंग आनी सिंगिंगांतूच न्हू पूण दुसरे हितून समज पार्ट घेतलो ताचो पार्ट घेतलो जाल्यार मुखार तुका फुडारूय बरो आसा. आतां ह्या सगळ्या भुरग्यांक उर्बा आनी उमेद हाडच्या पासत तांकांय एक कांतार भेटय. बाबा तू धाकटा आसा तुगे मामी बी तू केशे को बरयता आसतली मामा केन्ना आसना ग्रँडमा तरी बरयताली बट मामा ग्रँडमा तुवें आपल्या भुरग्या पासून वेळ काडलो जाल्यार आयज म्हजेर असलो वेळ येवचो नासलो. Shut up! And for heaven's sake, please don't try to poison my son's mind against me. Happiness and madness was what to come? What can I tell you? सुगट विचार हे जिविताचे मोडे बुड्डा आसतना तू काय जावचेना बुड्डा मामा, काय जावचेना बुड्डा.
म्हाका सारवत सांगून हो संवसार सोडून गेला ग्रॅन्डमा. शाळेत वचना ग्रॅन्डमा म्हाका व्हरोंक नाका गे ग्रॅन्डमा. म्हाका सारवार कोर गे ग्रॅन्डमा. म्हाका सारवार कोर ग्रॅन्डमा. हांव शेजारीचो सांबाळ करून. प्रिन्सिपल, ह्या पालकाचेर न्हेसोन आमी आतांच म्हटलां की जायत्यांनी आपलो फुडार केला आनीक फुडार करूं येता. तर तुजी फुडाराची येवजण कितें आसा? म्हजी फुडाराची येवजण म्हणल्यार म्हाकाय आतां रावनशें दिसता आनी तियात्रांची आतां लँड सिजनाक पासून ऑफर आयल्या हांव घेवंक ना, कारण हांव आतां परदेसान वता कामाक लागून. तर हांव काम कोत्तलो पूण हो पाल्क सोडचो ना, कारण आतां लंडनच्या शारानूय पयलीं तियात्र जायन आहले. आतां आमी म्हणूंक जाता की हो सगळे तियात्रीज लंडनच्या शारान आसात, सो थंयसरूय तियात्र जातात. सो म्हाका समज चान्स पडलो जाल्यार हांव म्हजो वावर थंय चालूच दवरतलो, पूण हो कोंकणी पाल सोडचो ना, कारण हो देवान दिल्लो गूण ताचो बरे तरेन हांव वापर करतलो. हे कार्यावळींतल्यान लंडनकारांनी तुका पळयलो हय, आनीक ताका समजलें की तूं येवचो आसा आनीक थंय तियात्र जाता तेन्ना तुका आमंत्रण आसतलें. मातशें पयलीं हांवें म्हटलां आनी तुवेंय सांगलां सगळींच कांतारां डॅडी कंपोज करून दिवचो ना. हय, तुवें तुजो भार घेवन तुजें स्वताचें कितें तरी पालकाचेर हाडपाची जावं स्वताची कांतारां लोकां मुखार सादर करपाचो वेळ आयला. हय, आनीक हातूंतल्यान तुजें काम कोत्ता आसतनाच तुज्यान पालकाची सेवा करूं येता. आमी म्हणटात, कोण तरी म्हणटालो की माय भास जायते फावटी लंडन गेल्या उपरांत आमी थोडे फावटी फिरंगी जातात, पूण आमचे नीज गोंयकार आसात ते फिरंगी जायना, तांकां कसलीच लॉज आसना, कारण ह्या माय भाशे उद्देशी आमी वयर सरल्यात. तर थंय तूं तियात्र करीत राव आनीक आमी तुका व्हड आनीक व्हड यश हाडून येतात. खरें म्हटल्यार ह्या पालकाचेर तुवें थोडीं पावलां मारल्यात, हातूंतल्यान तुज्या पासत एक ऑडियन्स तयार जाला जे तुका वाकाणटात, जांकां तूं जाय. कितेंपणी म्हाका पासून जेन्ना तूं न्हेसता तेन्ना म्हाका पासून तूं खूब आवडटा आनीक हेच आवडीन एक वेगळी उमेद, एक वेगळो मोग, एक वेगळी आपुरबाय तयार जाता. आनीक तुज्या ह्या वावरांतल्यान ही आमकां दिश्टी पडल्या त्या पासत. आनीक आयच्या ह्या कार्यावळींत खरेंच तूं आमच्या उतराक पाळो दिवन हांगासर आयलो ते पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान खासा काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करून देंवता न्हू. आनी तसोच हांव आमच्या ऑडियन्साक देव बरें करूं म्हणटा की ताणें म्हजो वावर मानून घेतलो म्हणून. देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच प्रिन्सिपला सांगता आयची ही माणकां मोत्यां कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. This रात सिरवीस कोरी सोडकार पुतीचो आसताना आज जाल्या गोवाची सेवा कोरी रोडो दिवता बसताना कोण मेल्ल्या बोश्यांचे उगलाई जेवताली जावकाडी नासतना उदासून कासोत मागो Sogles na do poitalo, shemai shepai kosto